नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आयचे मुख्य खबरो. ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेमणूक प्रकरणात ग्रामपंचायत सदस्याचेर हल्लो. जोयडा तालुक्यात केसरलोक रानात मेळ्ळे बेनामी पिस्तूल. घोव बायलेल्या वादात घोवाले मरण. बुलेट मोटरसायकलीक 2 युवकांना लायलो उजो. भटकळच्या गणेशनगर भागात अकस्मात लागलो उजो. आत पळया सविस्तर खबरो. ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेमणूक प्रकरणात बदनुरू ग्रामपंचायत सदस्याचेर हल्लो. यल्लापूर बदनुरू तालुक्यात बदनुरू ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेमणूक प्रकरणात 3 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 1 कार्यकर्त्याचेर आयतवारा रात्री मरणांतिक हल्लो जालो. बदनुरू ग्रामपंचायतीत 13 सदस्याची ग्रामपंचायत. 13चे 13 बदनुरू ग्रामपंचायत सगळे सदस्य बीजेपी पार्टीचे सदस्य. तितूतले 6 सदस्य धनगर गवळी समाजाचे. बदनुरू ग्रामपंचायत सरकाराच्यान अध्यक्षस्थान राखीव आसा. मागासवर्गीय जाल्यार या गवळी समाजाच्या 6 सदस्यान इतर सदस्याकडे विनंती केली की अध्यक्ष धनगर गवळी समाजाक दिया, उपाध्यक्ष इतर कोणाक समाजाक दिया म्हण. त्यांना बाकीच्या सदस्यान या गोष्टीक मान्यता दिली ना. दुसऱ्याकच अध्यक्ष दिवचे ठरले. त्यांना धनगर गवळी समाजाच्या मुखंडान गवळी समाजाच्या विठू बमन शेळके, लक्कू गवडे आणि बापू ताटे हेमका ती पार्टी घेऊन वयतले म्हण या उद्देशान गावाभायर स्वताच घेऊन वचू लागिलो. त्यांना कलकटकी धारवाड क्रॉसा लागी एक धाब्यार जेवण करतना तेमचेर किरवत्तीचे आणि कलघटकीचे काही जणांन मरणांतिक हल्लो केलो. हे हल्लेखोर 8 जण आशिल्ले अशें कळून येयला आणि तेमचेर तक्रार दाखल केला. या हल्ल्याचे खंडन करूंक सोमवाराक गवळी समाजाचे सगळे लोक किरवत्तीत जमा जालात आणि या घटनेची खबर जिल्हा घटक समाजाच्या वतीन कळयला. तेमगेल्या मार्गदर्शनान फुडलो निर्णय घेतले अशें कळून येयला. दुसरो मंडळ घटकाचो अध्यक्ष GN गांवकर हेमी कळयला. दुसरी बाजून बदनुरू घटनेक आणि आपल्या काय संबंध ना. आपण त्या दिसा दिवसभर येला परत आशिल्लो. आपल्याले नाव विनाकारण हितूत घायला असे बीजेपी मुखंड विजय मिराशी हेमी सांगले. जोयडा तालुक्याच्या केसरलोक रानात मेळ्ळे बेनामी पिस्तूल. जोयडा तालुक्याच्या केसरलोक हिंगा कुणगिनी चेकपोस्टा लागीं फॉरेस्ट गार्ड रस्त्यान वयतना 2 पिशवी अस्ताव्यस्त पडिल्ले दिसले. तेज बाजून एक पिस्तूल आणि तेजेर कवर दिसून येयले. ही खबर तेमी अरण्य अधिकाऱ्याक कळयले. नंतर पोलीस येवन त्या जाग्याची रिसर झडती घेतली. थंय आशिल्ल्या 2 पिशवेत तपास केलो. तितूंत टी-शर्ट, बूट आणि थोडे पैसे जप्त केले. पिस्तुलाचे पौच झाडार खांद्यार झिरकल स्थितीत आशिल्ले. पिस्तूल जमनीर पडिल्ले. त्या जाग्यार मद्यपान करून सोऱ्याची बाटली उडयले आशिल्ले. केसरलो जंगलात मध्ये अशे हेज पयलीं अक्रमधंदे जाल्ली उदाहरणां आसात. खून, मारामारी सारख्या प्रकरणाची नोंद जाल्ली आसा. तशान रानाच मध्ये पिस्तूल मेळचे म्हणल्यार एक संशयाक कारण जावन आसा. तशें म्हूण दांडेली DYSP गणेश KL तशेंच CPI बाबासाहेब हुल्लनवर स्थळाक भेट दिवन परिस्थितीचो आढावा घेतलो. रामनगर ठाण्याचे अपराध विभागाचे PSI मंजुळा राऊजी हेमी पुढलो तपास करतेर आसात. घोव बायलेल्या वादात घोवाले मरण. लहान असा विषय मनाक लावून मरणाक शरण जाल्ली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सिद्धापूरच्या हेगेकोपात घडली. स्वरूप तावरहळ्ळी या गावचो रामकृष्ण नारायणप्प व सिद्धापुरात घर जावेदान रावतालो. पयलेच्यान घोव बायलेमध्ये वाद जाते रावताले. बायलेन घर करपाक पयशे दिले ना म्हण सांगतरे वाद जालो आणि ते सहन जायन जावन घोव घरा मुखारले दार बंद करून मरणाक शरण जालो. ही घटना सिद्धापूर पोलीस ठाण्यात नोंद जाला. बुलेट मोटरसायकलीक 2 युवकांना लायलो उजो. काणकोण 4 रस्ता पाळोळे व आगोंद जंक्शन लागीं पार्किंग करून दवरिल्ली GA10 D1238 बुलेट मोटरसायकलीक काल रात्री 2 युवकांनी उजो लायलो. काणकोण अग्निशामक दलाक ही बातमी कळनाका रात्री 1:30 वाजता अग्निशामक दलाच्या जवानान घटनास्थळार भेट दिवन उजो नेवचा प्रयत्न केलो, पण ताची पहिलेच बुलेट मोटरसायकल जळून गेली. काणकोण पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन थिंग बसयिल्ल्या CCTV फुटेजाची तपासणी करून 2 संशयितांक ताब्यात घेवन तेमगेली चौकशी करून तेमकां अटक केली. संशयित आरोपी आगोंद व नवेवाडा भाटपाल हांची म्हण काणकोण पोलिसांन माहिती दिली.
ही बुलेट मोटरसायकल रामदास फळ देसाई हेमगेल मालकीची. काणकोण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रवीण गावस अधिक तपास करते असत. भटकळच्या गणेशनगर हांगा अकस्मात लागलो उजो. भटकळच्या गणेशनगर भागात अकस्मात उजो लागील घटना घडली. हो उजो इतलो व्हड आशिल्लो की रेल्वे हळे बाजून उजो मळार पावलो. त्या वेळार वाऱ्याचो प्रमाण जास्त आशिल्ल्यान उजो व्हड प्रमाणात पातळ्ळो. अशें जावन बाजून आशिल्ल्या राष्ट्रीय हमर रस्त्याचेर आशिल्ल्या सगळ्या पोन्न्या घुड अंगडीक उजो लागलो. ह्या अंगडी फाटल्यान आशिल्ल्या प्लास्टिकाक बी उजो लागून तो आनी वाडलो. ह्या उज्याचो धुंवर इतलो आशिल्लो की काही तास हमर रस्त्या वयली रहदारी बंद उरली. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.